टॅक्सी ॲग्रिगेटर गाईडलाईन रद्द करचे म्हणून टॅक्सीकार आमदारांच्या गाठीभेटी घेतात. टॅक्सीवाल्यांनी आमदार संकल्प आमोणकरांची भेट घेतली. कोस्टल बेल्टातल्या आमदारांची खंय मुख्यमंत्र्याकडून बसका झाली. हो एकूच बिझनेस असो उरलेलो आसा तो गोंयकाराच्या हातीन आसा. सो तेजे वांगडा जे तेंची फॅमिली आसा तेंचे वांगडी आसा तांकां आयज ते टॅक्सी चलोवनूच ते आपले फूल फॅमिलीक पोसता. आयज जेन्ना येदो व्हडलो संकट तेंचेर येयलो आसा जाल्यार खंय तरी म्हाकाय दिसता आमी तेंचे बरोबर रावपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे आमची एक 7 जाणांची आमदारांची एक मिटिंगूय कॉल आउट करपाक सीएमाक आमी सांगलेले आसा. स्पेशली कोस्टल बेल्टाचे तांकां इफेक्ट जाता टॅक्सीकार आमदार जे आसा ती आनी मिटींग हे 2-3 दिसां भितर जातली आनी थंयसरूय आमी सीएमाचे फुडें जे आमचे प्रश्न जे तेंच्यांनी आमकां सांगलेले आसा ते आमी तेंचे मांडटले. ड्राफ्ट गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून आनी ह्यो आमकां नाका. हो जो प्लॅटफॉर्म आसा कमिशन बेज तो आमकां नाका म्हणून आयज आमी आमच्या गायडलायन्स आसा त्यो पयलीं स्क्रॅप जावपाच्यो आनी मागीर कितें आसा तें फुडलें उलोवपाक बसपाक आमी रेडी आहा. टॅक्सीकारांनी आमदार दाजी साळकाराची भेट घेतली. इशू तडीक लावंक यत्न न करता म्हूण दाजीचे खंय उतर. तांच्यो कितें ग्रिवन्सीस आसा त्यो तांणी सगळ्यो मांडिल्ल्यो आसा आनी आमी बी ऑनरेबल सीएमाक सांगलां की गोंयकारांक खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. तांचो धंदो सपोज आमी साल्वार करूंक शकतात जाल्यार ताचेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून जाणे करून आमचे लोकूय आनी आमचे टॅक्सीकार भावूय बी दोगूय जाणांचे बिझनेस चलतलो आनी लोकांकूय ताचो त्रास जावचो ना. आज जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना तांचें म्हणणें आसा की दोगूय जाणांक फायदो जाता असो पळोवपाक जाय. म्हणजे गोंयचे पब्लिकेकूय ट्युरिस्टांकूय आनी आमच्याय पोटार येना असो एक सोल्युशन सरकारान काडचें. ऑल गोवा टॅक्सीकार ओपोज आसा आनी आमचो तो कॅब एडिटंट आसा. तशेंच भाईन आमकां एक हें दिलां प्रॉमीस आनी एक हें दिलां आपूण उलयतलो सीएमा कडेन आनी तितून सुटका काडटलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.